मोगाळ बाबा भयणीनो, हांव एका दिसाय एका पिडेस्त ओस्तोरेक भेट करूंक तिच्या घरा सोरशीं गेल्लो आनी तिची खबर घेता आसतना तिचो पूत जो आसलो तो असलो उदगाल्लो. म्हजी आवय आपणा लागीं घोडटा तेन्ना कोणूय तर गांवांत पिडेस्त आसा जाल्यार ती वेताली, तांची खबर घेताली, मागणें करताली आनी जायतो वेळ सारल्या उपरांत ती घरा येताली. आपणाक ओगोत फ्री मेळटा तितलेय पावटी पिडेस्तांची ती वचोन खबर घेताली. आयज म्हजी माय बरी ना, पूण आयज तिचे खबरेक येतली वो तिचे सरशी येवन मागणें करतली आयज कोण दिसती पडनात. आनी देखून तो अशें म्हणूंक लागलो म्हाका, आयज मुगे मायन इतलें केलोलें, आयज तिका थोडें तरी मेळोंक आयज कोण तिचे खबरीक येना. म्हजी माय आतां 3 म्हयने जाली आसा घरांत, भोवंक जायना कांय जायना, पूण तिचे सरशीं येवन तिची खबर घेतली कोण ना. बाबणीनो, आयज ह्या आधुनीक काळार आमी पळयत जाल्यार असलें वातावरण आमकां दिसता. आमची घरची पासून जरी तर कोण बरो ना, आमी तितली त्या मनशा सरशीं वचून ताची खबर घेवंक सोदिनात. आयज कोणे एक पावटी वेता आनी मागीर आनी खबरू ना. आमी आयज घोडे आमी म्हणटले आमकां वेळ ना. पूण बाबणीनो, आमी तर थोडी वर्सां फाटीं तर नदर मारीत पळयत जाल्यार आमचो घरचो गांवचो वाड्याचो कोणूय बरो ना जाल्यार वेळ काडून सगळीं खबरीक वेतालीं, जावं ते हॉस्पिटलां जावं ते घरा लागीं. आनी असो पिडेस्ता सवें आमी वेळ सारतालीं. तांच्या पिडेंत आमी कितें तरी आमचो वेळ दिवन तांचे हाल उपद्रे इल्लो वेळ तरी उणें करूंक आमी वावुरतालीं. आयज हें मन उणें जालां. आयज घरचो लेगून आपल्या घरच्यांचो खबर घेवंक पावना, भेट दिवंक पावना. आनी असली परिस्थिती आमची आसतना आयचो विशय आमकां उगडास करता. पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितान आमी बरवाशाची कीट जावंक आमकां आपयल्यान. आनी देखून बाबणीनो, जो आमचो भाव वो भयण पिडेंत कश्टवता ताका घोडे आमी व्हडलें ताचे जिवितान पिडे वाटेन कश्टवता उरल्या वाटेन कांय दिवंक जायना. पूण जेन्ना हांव ताचे सवें आजीर जाता, हांव ताचे बोगलेर वेता, तेन्ना बाबणीनो ती घोडी जाता आमच्या पिडेस्त भावा भयणांक जे कश्ट पडटात ते तांकां त्या वेळार दिसनात. कित्याक मनीस कोण आपल्या भेटेक येयला त्या भेटे वरवीं तांच्या कश्टांचेर, तांचे पिडेचेर त्या वेळार विसर पडटा. आनी देखून बाबणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास करता. जेन्ना हांव एका पिडेस्ताक भेट दिता, हांव तांचे बोगलेर वयता, घोडे हांव पावना जाल्यार हांव फोन करता. त्या फोना वरवीं वो म्हजे भेटे वरवीं तांच्या हाल उपद्र्यांक बाबणीनो हांव इल्लो बरवासो जाता, इल्लो कुशालकायेचो वेळ तांकां दिता. आनी देखून बाबणीनो, हें करूंक आयचो विशय आमकां आपयता. आनी देखून बाबणीनो, आयचे पयल्या वाचपांत आमी पळयत जाल्यार आमी पळयता थंयसर मनीस जेन्ना आपल्या जिवितांत आपणाक जाय तें करता, देवाक विसरता, देवाक कुशीन उडयता आनी आपणाक जाय तें करता, तेन्ना हे कोरणे आपणे केल्ले कोरणे वरवीं मनशाच्या जिवितांत नश्ट येता, वायट येता. आनी देखून आमी पळयलां आयच्या पयल्या वाचपांत बालतासार हो राजा व्हडलें जेवण करता आनी देव मंदिराच्या ती लुटून हाडलोलीं त्या कालसिनी तो बायलांक आनी आपयलोल्यांक सगल्यांक सोरो पिवयता आनी देवाचेर तो विसर घालता. आनी ह्या खातीर आमी पळयलां ताका दिसती पडटा, जुंय हात बुरयता आनी तेन्ना ताचेर आकांत येता आनी तो धवो फूल जाता, उस्क्या बरी चिंतनांनी बुडटा आनी ताच्या पेंगटाचे सांदे दिल जाल्ले आनी दिंब्यो कडकडूंक लागतात. देवाक नाका तें आपल्या जिवितांत करता, ताच्या जिवितांत हें सगळें वायट येता, ही पिडा भितर सोतात.
आनी असले वेळार देव साणिना. देव दानियेला वरवीं ताका जाग्यार हाडटा आनी ह्या वरवीं बाबुडीनो ताचे हाल उपद्रव पयस जाता. पयस करूंक देव वावुरता. शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू आमकां सांगता कोश त्रास आमच्या जिवितांत येतलेच, पूण जेजू आपलो सांगात आमकां बसयता. जेजू आपलो आदार आमकां बसयता. देखून कोश्टां त्रासां वेळार पिडे वेळार आमी एकली नात, पूण देव आमच्या सांगात आसा. बाबुडीनो आयचे दिसा हो विशय नियाळटा आसतना पिडेस्तांक भेट दिवन तांकां आमी बोरवाशाची कीट जावंक हो विशय नियाळटा आसतना पयले सुरवातेर उगडास दवरया. आमी पातकाचे पिडेंत लडवळटाना देव पयलें पावल मारता आपल्या पुता वरवीं पातकी मनशा कुडाक भेट करूंक. आनी ह्या वरवीं जेजू आपल्या कोश्टा मरणांतल्यान आमकां पेकोवणी फावो करता. देव जेजू वरवीं आमकां भेटूंक येता पातकी मनशा कुडाक. पातकाचे पिडेंत आसलेल्यांक भेट दिता आनी ह्या वरवीं आमकां बाबुडीनो जण एकल्याक जेजू कोश्टा मरणा वरवीं आमकां पेकोवणी दिता. आनी देखून देव तर आमकां पातकी मनशांक भेट दिवंक येता जाल्यार आमचें जिवीत जियेत आसतना बाबुडीनो पयली सुवातेर आयचो विशय उगडास करता. आमच्या पिडेस्त भाव भयणांक आमी भेट दिवंक. आनी देखून सिराकाचो पुस्तकाचो बरोयनार 7 वोड 35 वोड आमकां सांगता पिडेस्तांक भेट दी. आनी तूं भेट दिता तेन्ना तुजें बरेंपण तुका आसा, तूं बरेंपण जाता. आनी देखून बाबुडीनो आमचें जिवीत जियेत आसतना भेट दिवया. आयज न्हू आमचें जिवीत इतलें जालां की आयज आमच्या पिडेस्त भाव भयणां सगळें घरचीं पासून पिडेस्त आसत जाल्यार आमकां वेळ ना, तांकां भेट दिवना. आमचे लागीं आयज सोंपेपण आसा फोन करूंक पासून आमी सोदिनात. आनी जेन्ना आमी असले परिस्थितींत आसात आयज घोडे आमी जाय ती आमचे लागीं पयसो आहा आमी काडटा आनी कॅरटेकर दवरता. कॅरटेकराच्या हातान घातली मागीर वासपूस पासून करिना. आयज असली परिस्थिती. आनी देखून बाबुडीनो जी बरेंपण आमचे भेटे वरवीं वो एक फोना वरवीं आमी आमच्या पिडेस्त भाव भयणांक दिवंक जाता तें आयज आमी वाटायता. आनी ह्या वरवीं आमी तांच्या पिडेन तांच्या एकसूरपणान ते बरवासो जावंक जातालो तो आमी पयसावता नाकारता. आनी देखून बाबुडीनो आयचे दिसा आमी हो विशय नियाळटा आसतना आमी प्रयत्न करुया. वेळ केल्यार वेळ जाता. आमी तर वेळ ना म्हणलो वेळ केन्नाच जावपाना. आनी देखून आमी जाता ते भाशेन वेळ करुया. आमच्या पिडेस्त भावा भयणांक भेट दिवया. आदी बरी म्हज्या भुरगेपणार उगडास आसा म्हाका जेन्ना गांवचो पासून घरांतलो पासून कोण बरो ना हॉस्पिटलांत आसा आमची जाणटी वाडलोलीं घेवन आपूण वेतना आमकां भुरग्यांक पासून वतालीं. म्हणटच एक एग्जाम्पल जातालो भुरग्यांकूय एक देख जाताली भुरग्यांनी पिडेस्ताची खबरीक वचूंक. आनी देखून बाबुडीनो आयज असलें मन ना. आमी तर आयज वाडलोलीं असलीं आमच्या पिडेस्तांक तर भेट दिना आमची भुरग्यांकूय आमी देख दिवंक पावची ना. आनी देखून आमी जण एकलो पिडेस्तांक भेट दिवया. आमच्या भुरग्यांकूय आमी पिडेस्तांची खबर घेवंक तांचे हाल उपद्र्यांनी वांटो घेवंक आमी शिकोया. दुसरे सुवातेर बाबुडीनो जेन्ना हांव पिडेस्तांक भेट दिता तेन्ना बाबुडीनो तांच्या काळजांत बरवासो उत्पन्न करता. ती घोडी आपले पिडेंत कश्टत आसतना निराशे आसात. जाणात ती घोडी थोड्यांची पिडा गंभीर ती जाणात आनी साल्वासांव ना आनी उरचें ना म्हूण. पूण जरी तर हांव तांकां भेट करता तेन्ना म्हजे भेटे वरवीं तांकां बरवासो मेळटा. तांकां धीर मेळटा. तांकां नेट मेळटा. आमचे साद्या हे भेटे वरवीं वो साद्या त्या फोन कॉला वरवीं भेट नेट मेळटा जिविताक. घोडे निराशीपणां ती आसात. साल्वार जातली म्हूण आसना पूण म्हजे भेटे वरवीं तांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण हो बरवासो धीर गोठाय हांवें दिवंक जाता. आनी देखून बाबुडीनो जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी पिडेस्तां सगळें ताणें कशे भाशेन वागलो तें आमच्या शुभ वर्तमानांनी आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू सारकी आमी जावया कित्याक जेजू आमचो सोमी ताच्या फाटला आमी करता. दर दिसा जेजूची देख घेवया आनी आमी जण एकलो आमचें जिवीत जियेत आसतना जे भाशेन जेजून पिडेस्तां सगळे मोग अपुरबाय धीर गोठाय दिली ते भाशेन आमी आमच्या पिडेस्तांक
मोग गोठाय धीर आदार आमी दिवंक ह्या मिसान बागेंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून कृपा आनी बोड आमकां जोण एकल्याक मागून घेवया.